नमस्कार. गोवा मिडडेत अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान. राशनाच्या तांदळात प्लास्टिकाचो तांदूळ मिक्स म्हणून बोवाळ. मुख्यमंत्री म्हणटा राशनाच्या तांदळात सामको क्लीन दिसता तो फोर्टिफाईड तांदूळ प्लास्टिकाचो न्ही. 50 किलांच्या एका साकात 1 किल प्रोटीन विटामीन युक्त फोर्टिफाईड तांदूळ मिक्स करतात. तो FCIच्या गुदावांतल्यान खंय अप्रूव्ह जावनूच येता. 1-2 तांदळाच्या साकात खंय किडी मेळ्ळ्यात तो स्टॉक बदलतले. राशनाच्या तांदळात प्लास्टिकचो तांदूळ मेळटा म्हूण बोवाळ. ताचेर मुख्यमंत्री म्हणटा तो प्लास्टिकाचो न्ही, फोर्टिफाईड तांदूळ. आमदारांनी अशा अफवांक बळी पडचे न्ही म्हूण उलो. सुद्दां लोकांचें समाधान जावपा जाय म्हणून FCI कडेन धाडलो आनी FCI कडेन तो चॅक केलो. खंयसरूच प्लास्टिकचो तांदूळ हो आसूंक शकना. हे 110%. त्या खातीर उलयतल्यांनी बी बांदून उलोवचें आनी बरयतल्यांनी बी तेजेर पयलीं व्हेरीफाय करून बरोवचें म्हजें स्पश्ट मत आसा. फोर्टिफायड तांदूळ म्हणून तो तांदूळ जो आसा पळय तो स्पेशली प्रोटीन युक्त बाकीचे सगळे प्रिपेर्ड करता आनी तो जो आसा पळय न्ही 1 बॅगात 1 किलो मिक्स करता. ही तेणी FCIची पॉलिसी म्हणून आमकां ते मिक्स केल्ल्या हितून तो जो सामको क्लियर कट तांदूळ तो क्लियर दिसता तो फोर्टिफाईड तांदूळ. तो प्रोटीन युक्त ताका जे सगळे प्रत्यादी तो म्हणजे 50 kgच्या बॅगात 1 किलो मिक्स करतात ते तितक्या प्रमाणात म्हणजे जे प्रोटीन विटामीन जे जाय आसता त्या खातीर तो रेडी केल्लो तांदूळ आसता. तो प्लास्टिकचो असो न्ही, तो इतर तांदळाच्या पेक्षा क्लियर दिसता, ताची ट्रान्सपरन्सी आसता आनी हे म्हाका स्वता खबर आशिल्लें आनी हे FCIच्या गुदामांतल्यान एप्रूव्ह जावनूच येता. त्या ती काही जाण जे म्हणजे आमदारूय हेका कशें बळी पडटा म्हणून म्हाका कळना. बेश्टेच लोकांक दाखयता प्लास्टिकचो तांदूळ म्हणून. त्या ती लोकांनी ह्या संभ्रमांत पडचें न्ही आनी अशा पद्दतीचो अपप्रचार आमदारांनी तरी करचो न्ही. 1-2 तांदळाच्या साकात किडी मेळ्ळ्यात म्हणून मान्य. ते साक खंय बदलल्यात. हांव मान्य करता की 1-2 तांदळाच्या पोतयांनी खंय तरी तांदळांत किडी मेळ्ळी ही हांव मान्य करता, एक्सेप्ट करता. हांव थंय ना म्हणचो ना. आमी ऑलरेडी सगळे रिजेक्टेड तांदूळ जे आसा पळय हे परत घेवपाक लायल्या आनी ते परत रिजेक्टेड ते रिप्लेसूय केल्या. ते थंय हांव ना म्हणटा. थंय आमच्या हांवें त्या खातीर ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन आमच्या सगळ्या जे सुपरवायझर्स हे आसा ताका गुदामांनी वचून सगळे चॅक करा म्हटलां. एखाद्या वेळी एखाद्या तांदळाच्या पिशवीत कीड जावंक शकता. हांव ते डिनाय करूंक शकना. बट ते तांदूळ आमी सगळे रिप्लेस केल्या आनी खंयच्या जर रेशन शॉपान अशा पद्दतीचो तांदूळ पावलाय आसत जाल्यार तो तेंच्यांनी गुदामान व्हरून परत दिवचो. नागरी पुरवण सचिव संजीत रॉड्रिगीस म्हणटा तो फोर्टिफाईड तांदूळ. It was decided that the government of India would supply fortified rice in all food schemes of the government of India by 2024. In compliance of this announcement of the Honorable Prime Minister, a all-out effort has been launched and in phases, supply of fortified rice within various schemes of the government of India where rice is supplied has been undertaken. पेड्ड्यार तांदूळ मेळ्ळ्यार कुशीक दवरात. आमी बदलून दिता म्हूण सोसायटीवाल्यांक उलो. Out of these 60,000 sacks of rice which we distribute per month is apparently through visual means of bad quality. They can keep it aside. There is no shortage of rice in the state. We have enough stocks in our godowns. To keep it aside, we will replace this. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उदकाचो प्रेशर बरो येवपाक जाय, बरे तरेन उदक मेळपाक जाय म्हूण कांय लोक आपल्या कनेक्शनाक बुस्टर पंप बसयतात. ताचो परिणाम बाकीच्या लायनीचेर जाता. लोकांक उदक मेळना म्हूण सरकाराच्या नदरेक आयला. बेकायदेशीर बुस्टर पंप लावन उदक ओडप्यांचेर गोंय उदका पुरवण अधिनियम 2003 खाला कारवाय जातली. बुस्टर पंप काडिना जाल्यार उदकाचें कनेक्शनूच तोडटले म्हूण सरकाराची शिटकावणी. केरळांत अंदू मान्सून मातसो उसरा पावतलो म्हूण भारतीय हवामान खात्याचो अदमास. IMDचे अदमासा प्रमाण मान्सून केरळांत 4 जूनाक धडक दिवंक शकता. 4 दीस फाटीं-फुडें जावंक शकता अशेंय अदमासांत म्हळां. पोरूं मान्सून केरळांत 29 मायाक पाविल्लो. 2021 3 जूनाक पाविल्लो. केरळांत मान्सून पावलो काय 4-5 दिसांत गोंयांत पावता.
सोसायटींनी पेड्ड्यार बड्डेल्ले तांदूळ, कोविडात दाळ कुसयली. सिव्हिल सप्लायाक जाप विचारूंक गेल्ल्या गोवा फॉरवर्डाच्या हाताक आनीकूय इश्यू लागपाचे आसात. हांगा चलता ते आपल्याकूच पटना. दाळ तांदूळच न्ही, आनीकूय आसात. तुमचे कडेन घेवन येता, सिव्हिल सप्लाय सुप्रिटेंडंटान गोवा फॉरवर्डाक सांगला. फॉरवर्ड म्हणटा सुप्रिटेंडंटांची मन की बात. सरकारी कचेऱ्यांनी इश्यू शेकड्यांनी कोण उलयनात. सिव्हिल सप्लाय हालीं बड्डेल्ल्या पेड्ड्यान जाल्ल्या राशनाच्या तांदळाच्या इश्यूचेर गाजता. कोविडा वेळार कुसयल्ल्या दाळीचो साखरेचो इश्यू गाजलो. जाप विचारूंक म्हूण गोवा फॉरवर्डवाले पणजे सिव्हिल सप्लाय कचेरेत पावले. संचालक मेळना ते पळोवन थंयच्या सुप्रिटेंडंटाक घेराव. विचारूंक गेल्यार गोवा फॉरवर्डाकूच उपराटो शॉक. जिते सोदूंक गेल्ल्यांक भाजिल्ले. दाळ आनी तांदूळ जाले हय. आनीकूय इश्यू जातात ह्या ऑफिसान. हय. त्या ऑफिसान हय. जे म्हाका पटना हां. आनी रॉंग ते रॉंगूच हय. तो कोणूय जावं. पण हांव आतां तुमी म्हटला न्ही गोळार मारपाक जाय म्हणून हांव आनी एक इश्यू तुमचेच कडेन हाडटलें. हां. मागीर पळोवया. जालें आमी सगळे इश्यू घेतात गोवा फॉरवर्डवाले म्हणटात ती सुप्रिटेंडंटाची मन की बात. सुप्रिटेंडंटाक खंय वालोर. क्लियर ऑन रेकॉर्ड सांगला, तुम्ही विटनेस आहात पत्रकार भाऊ, की ऑफिसान ज्यो गोष्टी घडटा हे आपल्याकूच पटना आणि मान्य ना म्हणून. कदाचित तुमचे रिकॉर्डिंग आसूं लायव्ह. सो हांगा कितें घडटा म्हणटात न्ही मन की बात. सुप्रिटेंडंटान आपली मन की बात तुमच्या मुखार आमकां सांगलो. म्हणजे ऑफिसान कितें घडटात ते कितें ते तुमी इन्व्हेस्टिगेट करा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. येता त्या 4 वर्सांत मडगांवां नवे मेडिकल कॉलेज उबे जातले. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे अपग्रेडेशन करतले. तशेंच मडगांवां बरो बस स्टँड बेगीनूच तयार जातलो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची घोशणा. रावणफोंड मडगांवां ओव्हरब्रिज आनी खारेबांद रावणफोंड रस्तो रुंदीकरणाच्या कामाची बुन्याद घालपाच्या सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो. जो मेन प्रोजेक्ट गेली कितलीशींच वर्सां जेचे रावणफोंडकार हेवटेंतल्यान तेवटेन वयता, सगळे ट्राफीक हे सगळे जाण जे स्वप्न पळयताले, तर तेच्यांनी पुराय प्रोजेक्ट कॉस्ट वीच इज एप्रॉक्सिमेटली द 70 crores of rupees आणि ब्युटिफिकेशन ऑफ दीस रोड इट इज एप्रॉक्सिमेटली 12 to 14 crores of rupees. हे दोनूय प्रोजेक्टाचे फाउंडेशन स्टोन म्हणजे ऑलरेडी काम सुरवात जाली. म्हणजे आत्ताच्या घडीक आमी ह्या 2 प्रोजेक्टांचे काम सुरवात करपाक शकले. आणि फुडल्या 4 वर्साच्या कार्यकाळात मडगांव शहरात जी एकेकाळची गोंयची आर्थीक राजधानी म्हणून वळखली वताली, तितूर की तेंच्यांनी म्हटलें मडगांवांत येयल्या उपरांत एक अच्छे शहर में हम आए हैं. हे जशें म्हणजे मडगांवाक अच्छे दिन आए हैं हे जशें लोकांक टुरिस्टांक रेल्वेंतल्यान देंवल्या उपरांत दिसपाक जाय, बस स्टँडाचेरूय तें दिसपाक जाय. आमी जाता तितके बेगीन मडगांवांतलो बस स्टँड होय प्रोजेक्ट हातात घेवपाचे आसा. एक सुसज्ज असो बस स्टँड मडगांवकारां खातीर जाय. खूब लॉंग पेंडींग मागणी आमदाराची तशीच कावन्सिलरांची सगळ्यांची एक लॉंग पेंडींग मागणी आसा, ती पुराय करपाची आसा. हॉस्पिटलाचें अपग्रेडेशन तोय प्रोजेक्ट आमी हातात घेतला आणि आमच्या साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचें अपग्रेडेशन करप हे आमच्या लिस्टात आसा. तें हॉस्पिटल जें आसा हें अपग्रेडेशन करप. आणि तितकेच न्ही तर येता त्या 4 वर्साच्या कार्यकाळात आमी नवीन मेडिकल कॉलेज जी आसा ही साऊथ गोवा खातीरय सुरू करपाची आसा. निश्चितरित्या 4 वर्साच्या भितर न्यू मेडिकल कॉलेज जी आसा ही साऊथ गोवान एफिलेटेड टू द साऊथ गोवा हॉस्पिटल होय प्रोजेक्ट हो जाता तितके बेगीन तांच्यांनी स्वता ते कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसा. होय प्रोजेक्ट जो आसा हो आमी पुराय करीत आसा. मुंबई गोवा वंदे भारत सेमी हाय स्पीड ट्रेनीची ट्रायल सुरू जाल्या. रोखडीच लॉन्च जातली. आता मेरेन वेगवेगळ्या राज्यांनी 14 रुटांचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन वंदे भारत लॉन्च केल्यात. मुंबई गोंय रेल्वे मार्गाचे इलेक्ट्रिफिकेशन फाटल्या म्हयन्यात पुराय जाला. ट्रायल यशस्वी जाले उपरांत मुंबई गोवा रुटार वंदे भारत रोखडीच सुरू जातली. ट्रायली वेळार एकाय स्टेशनार रावनासतना ट्रेन मुंबयसान गोंयांत 7 वरांत पावली. मुंबई गोंय रेल्वे मार्गाचे इलेक्ट्रिफिकेशन फाटल्या म्हयन्यात पुराय जाला. मुंबई गोवा वंदे भारत सेमी हायस्पीड ट्रेनीची 16 मायासावन ट्रायलूय सुरू जाल्या. मुंबईक कनेक्ट करपी 3 वंदे भारत ट्रेनी हे आदींच चलतात. गोवा रुटाची 4थी आसतली. आमी कोकण रेल्वेचो उपसरवेवस्थापक बबन गाडगे कडेन उलयले. Prestigious Vande Bharat Express is likely to be started over Mumbai Madgaon sector,
And for that purpose, today Konkan Railway has taken a trial run of this Vande Bharat on Konkan Railway route. So today this Vande Bharat train left at 5:50 in the morning from CSMT, and it reached Madgaon at around 12:50. So almost around 7 hours it covered entire. Of course, there were no passengers, no stoppages in between, maybe because of that. But it is one of the semi-high-speed train which India has had. It's built indigenously. Okay, so we are officially awaiting the communication. So let's see. वंदे भारत ही नव्या स्वरूपातली आधुनिक ट्रेन. सेमी हायस्पीड ट्रेन 180 किलोमीटर स्पीडीन धावता. ह्या रेल्वेत प्रवाशांक GPS आधारित माहिती, बायो व्हॅक्यूम टॉयलेट, ऑटोमॅटिक दारा, वायफाय अशो आधुनिक सुविधा असतात. सध्या वेगवेगळ्या राज्यांनी 14 रुटांचेर वंदे भारत ट्रेनी धावतात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. फोंड्या नगराध्यक्ष बीजेपीचो रितेश रवी नायक, उपनगराध्यक्ष दीपा कोलवेकार रायझिंग फोंडाच्या उमेदवारा आड 10-5 मतांनी जिखली. साखळे रश्मी देसायाक नगराध्यक्ष, आनंद काणेकाराक उपनगराध्यक्ष म्हूण खुर्चेर बसोवपाची फॉर्मालिटी जाली. दोनूय पालिका डबल इंजिनार. नगराध्यक्ष आपापल्या पालिका वाठारांचे उदरगतीचेर उलयले. फोंड्या आणि साखळे दोनूय पालिका डबल इंजिनार. फोंड्या बीजेपीचो नगराध्यक्ष रितेश रवी नाईक, उपनगराध्यक्ष दीपा कोलवेकार. दोतर भाटीकाराच्या रायझिंग फोंडान आव्हान दिले. निमाणे बीजेपीचे 10-5 मतांनी जिखले. फोंड्या प्लॅन डेव्हलपमेंट करतले. मास्टर प्लॅन चालीक लागल्यार फोंड्याची व्यवस्थित उदरगत जातली म्हूण रितेश उलयलो. की मोठ्या प्रमाणात जे प्रोजेक्ट्स आमचे आता एक्झिक्यूट जातले ते आमकां फॉलोअप करून सरकाराची साथ जाय. हांगा म्युनिसिपल मॅनेजर ते आसा तेंचे साथ जाय, आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत तेंची साथ जाय. आनी म्हाका दिसता आमी बरें डेव्हलपमेंट 5 वर्सांत करपाक शकतले आनी बरें प्लॅन डेव्हलपमेंट आमी फोंड्या भितर करतले. साखळे नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्षाक खुर्चेर बसोवपाची फॉर्मालिटी आज जाली. ही दोगांय बिनविरोध. टोटल ओव्हरऑल साखळीचे डेव्हलपमेंट जे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स आहेत ते सगळे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स मी परत हातात घेऊन त्याच्या एक पूर्णतेकडे माझं वाटचाल असणार. तसेच टोटल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट म्हणजे जी वॉर्डमध्ये कोणाचे वैयक्तिक कामं असतील आणि तसे बारीक प्रत्येकाचे नागरिकांचे कामं असतील ते सगळं काम करायला माझा सतत प्रयत्न असणार. मजगती फोंड्या आणि साखळी पालिकेचे नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट टाणावडेक मेळ्ळे. बरोबर फोंड्याचो आमदार मंत्री रवी नायकूय आशिल्लो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आणि सिद्धार्थ कांबळी. मार्केटांतल्या नुस्तेकारांचे शिटकावणे उपरांत मुरगांव पालिकेची वास्को मार्केटा भायर होलसेल नुस्तेकारांच्या रिटेल धंद्यार एक्शन. ह्या फुडें अशे धंदे अतिक्रमणांत चलूंक दिवचे ना म्हूण नगराध्यक्ष आतां मिडिया मुखार उलोवन दाखयता. मार्केटांतल्या नुस्तेकारांनी इश्यू केल्लो. पालिकेचो स्टाफ पयशे खातात म्हूण असले चलता म्हूण नुस्तेकारांचो आरोप. काल तूं जाणा आसतलो फिशर फोक्स ते सगळीं नुस्तीं त्या बाजारांत ती येयली आमचे कडेन आनी तेंचे डिमांड आसलो की होलसेल नुस्तींक तेंची बंद करची म्हणून ती इल्लिगल. ती खरें इल्लिगल ती ते इंकताय ते. पूण तांकां हांवें कालचो इन्स्ट्रक्शन दिलां आमचे AMI आनी आमचे CO चीफ ऑफिसरान सगळें इन्स्ट्रक्शन दिलां की ती बंद करची म्हणून. आमी कालसून बंद केलें. आयजूय बंद आहाय. तुमी गेले आसतले चोयले आसतले आयजूय ती बंद आहाय की हांवें हेजे मुखार इल्लिगलिटी ही आमी टॉलरेट करपा ना. म्युनिसिपालिटी आमची टॉलरेट करपा ना. आनी दुसरें म्हणल्यार तो काल क्रिस्तोदीन एक बायट उलयला तुमचे हेजेर. म्हाका व्हिडियो हांवें मागीर चोयलो. तेणें सांगलां की तेंची इल्लिगलिटी करताय आनी तेंची बॉल्सां बोत्ताय म्हणून. आमचे म्युनिसिपालिटीन AMI आमचे बरें काम करताय. चीफ ऑफिसर बरें काम करता. हें हांव तुमी चोयलां आसतलें आतां आमी सगळें आतां बंद केलां. हें तो कितें उलयला तो रॉंग उलयला. जिबे आडना ते कितें उलयता तें सारकें न्ही. तेणें म्हाका उलयलें तें बरें वायट दिसलें की हेणें आमचें एलिगेशन केलें तें. चीफ ऑफिसरूय म्हणटालो हें कितें काय म्हणून. नुवेचे तळे सिवेजीचे उदकान भरिल्ल्यान तळ्याचेर शेतां रोयतल्यांचेर आकांत. मे अर्दो म्हळ्यार तळें सुकता. उसपूण शेताक उदकाची वेवस्था करपाक म्हूण शेतकार गेले जाल्यार तळी सिवेजीच्या उदकान भरल्या.
ऑथॉरिटींनी कारवाय करची. तळयेत वता ती सिवेज आडावची म्हूण शेतकार मागतात. ही शेतकार हांगा विथ द हेल्प ऑफ WRD आनी आमगे MLA एलेक्स सिक्वेरा मुखाकान आमी हे होंड उस्पो केले कित्याक हिंगा शेत जायना आमलें शेत पेड्या जाता म्हणटरी आमी उस्पो केले हिंगा आमी सगळें आख्खें तोंड चयलें आख्या होंडा आसतना चयल्या सगळें उदक भरलो आहा आनी हे रेमकोन्सा गेले सगळें आख्खें सिवरेज हितून सोडला आहा की आनी उदक आनी सगळें आख्खें उदक पेड्या जाला आनी आतां आमी वास येता तेका आनी ते वास मारता आनी आमी आतां हेल्था आमी कंप्लेन करपा आहाय आनी कितें नेसेसरी एक्शन आमी घेतलें हेजे मुखार तांकां नोटीस धाडपाचो. पयले असो तेंपा उदक सुकलो आसतालें सारकें साय सुकलो आसतालें. आमी हिंगा सदां 2 वरांचेर नुस्त्या धरून येताले आनी त्या 2 वर म्हणल्यार मागीर आनी थोडे 1 म्हयन्यान शेत रोवपा जातालें. लोक हिंगा शेतां कॉर्स बुडोवन शिंपताले उदक घालपाक आनी आतां हिंगा कॉर्स उदक जालां हांगा चड सारकें भरलो आहा उदक. तुपा गेलें हें सगळें आतां थोडो दीस जालो हुंड आनी ते तेंपा सुकोवन हें जावपा लागलो सारको. आतां ड्राय जावपा जाय म्हण जालो आसता म्हण आमी उस्पो येयल्ले. कितू सुमार शेतकार हिंगा शेत रोयताय? 15 आसतली. पूण वर्सा रोयताय? हय वर्सा रोयताय. आनी हो चोय आनी एक उस्पो करतलो तो सारको बरो आहा आनी आत पोटा हें रेमकोन्सा गेलें सगळें तितूंतल्यान सेवेज देंवन येता म्हूण आनी तो बरो आहा आनी तो आमकां उस्पुकूय मेळपाना आनी कांय ना. आतां उस्पून देखून फायद ना कित्याक आख्खी तेगेली सेवेज पोतून येता तो उस्पील जाल्यार कितें उदक पोतून वतलें. सो फर्स्ट वी हॅव टू स्टॉप दॅट वन एंड आय वील टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दॅट. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रूड.